टुरिझम मिनिस्टर श्री रोहन खंवटे आणि सगळे जे शिगमो कमिटीज आहा गोयचे तांची मिटींग घेतली आणि तांकां ब्रिफींग केलें आणि ओवरऑल शिगमो जो डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम सपोर्ट करता लोकल कमिटीज आसा त्यांच्या वतीन त्या संदर्भात सगळे डिटेल्स एक्सप्लेन करपा लागून आयज आमी ही प्रेस आपयल्ली आसा. आमच्या प्रेसाक आमचे मानादीक डायरेक्टर ऑफ टुरिझम श्री केदार नायक आसात, तसेच मॅनेजिंग डिरेक्टर श्री कुलदीप आरोलकर, मॅनेजिंग डिरेक्टर GTDC हांगा उपस्थित आसात. हांव डायरेक्टर टुरिझम केदार नायक सराक विनंती करता की तांणी तुमकां ब्रिफींग करचें. आज हांगा 19 सेंटरांचे चेअरमॅन आयिल्ले आणि ताच्याच बरोबर बाकीचे अधिकारी जे म्हटल्यार आमचे पुलीस, कलेक्टरांतल्यान, हेल्थाच्यान, फायर सर्विसाच्यान आणि आमी मेळून एक डेट डिसायड केल्या. त्यो म्हटल्यार फोंडा स्टार्ट जातलो तो फोंडा सेंटरान 5 तारखेक, ताच्या मागीर कलंगूट 6 तारखेक, पणजे शेनवार आसा ते 7 तारखेक, म्हापसा 8 तारखेक, पेडण्यां 18 तारखेक, बिचोली 10 तारखेक, सांकळे 11 तारखेक, वाळपय 16, शिरोडा 12 तारखेक, सांग्यार 12 तारखेक, दारबांदोडा 13, कुंकळी सेंटरार 13 तारखेक, केप्यां 17, मडगांव 14, कुर्चोरेम 16, वास्को 15 तारखेक आणि काणकोण 17 तारखेक. सो ह्यो आमी आज डेट फायनलायज केल्यो. त्याच बरोबर ह्या वर्साक आमी 2 प्रकारचे ग्रांट दितात. एक इन्फ्रास्ट्रक्चराक ग्रांट दितात आणि दुसरो प्रायज मनी दितात. सो जे इन्फ्रास्ट्रक्चराक ग्रांट दितात थंय आमी 1 लाख वाड केल्ली आसा ह्या वर्सांतल्यान. प्लस काही आमी रुल्स आनी रेग्युलेशन हे डिसायड केल्या मेळून. ते म्हटल्यार जे रोमटामे आसतले त्यांचे मॅक्झिमम जी टीम सायज आसा ती 150 इतलीच आसतली, ताच्या वयर आसची ना. प्लस तांकां टायमूय आसतलो जे टायमान ते सोंपयतले, तो आमी रोखडेच तुमकां कळयतले. आणि त्याच्या भायर आमी हो प्रयत्न करतलो की बेगीच्या बेगीर जो गव्हर्मेंटान टायम ठरयला त्या टायमा भितर शिगमो ह्या वर्साक काबार करतले इन इच सेंटर. सो हे काही हे आशिल्ले जे आमी डिसायड केला ह्या वर्साक. मेळाचो टायम डिसायड करूना, पूण आमी जे आतां हें केलां ठरयलां त्या प्रमाणे 4 हो स्टार्ट जावपा जाय फ्रॉम रोमटामेळ आणि 10 म्हटल्यार सोंपपा जाय जो टायम गव्हर्मेंटान डिसायड केला. हय. सो इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आमी लास्ट टायम दिताले त्या परस 1 लाख ईच टू ईच सेंटर आमी दितले. ताची डिटेल्स हांव तुमकां शेअर करता. इट इज डिफरंट. जशे पणजे, मडगांव, वास्को आसा थंय आमी चड दितात. बाकीच्या सेंटरांनी 15 लाख दितात आणि बाकीच्या कडेन आमी 10 लाख दितात. सो पणजे म्हणजे आमी 25 लाख दिताले, थंय आतां 26 जातले. Every year we have seen that Shigmo almost goes to early morning. So that's why we have brought cut-off certain. time is 10 o'clock. ताका लागून आमी थोडे गायडलायन्स हाडल्या ह्या वर्साक. सो दॅट वी ट्राय अँड फिनिश द शिगमो विदिन द टायम लिमीट. जी गव्हर्मेंटाची टायम लिमीट आसा ती तातूंत आमी सोंपोवपाक ट्राय करतले. एवरी इयर तुम्ही टाइम सोपत ना म्हणूनच आमी ती गायडलायन हाडल्या न्ही. So number of floors एव्हरी इयर न्यू गायडलाईन तुम्ही हाडटा, पण केन्ना टायमर स्टार्ट जायना टायमर सो ते लेट बीन येयल्यार तुम्ही एंट्री बीन अशी कितें लास्ट टाइम अशें म्हणलेले की कोण टायम लिमिटान येवंक ना तांकां एंट्री दिवची ना, पण एंट्री कशें आसता आमी कमिटी आसता वेगळे वेगळे सेंटरांनी. सो कमिटीचो हो तितलोच रोल आसता की शिगमाचो टायमार सोंपोवचो. सो आमचो प्रयत्न आसतलो की ह्या वर्सा आमी तो सोंपोवचो. गायडलाईन दिला तुम्ही बाबा हय आतां काडल्या ती आवड जातली. सो तुमकां शेअर आयज मिटींग घेतला तशी एवरी इयर तुम्ही घेतात सो ह्या वर्साक नवी गायडलायन हाडल्या आमी. सो वील ट्राय अँड डू इट. सर तुम्ही ते रोमटामेळान टायम घालतले म्हणटा ते लोक कितले हाचे मेळवाले जर प्रॅक्टीस चालू हे चालू लास्ट मुमेंट जर तेन्ना तुम्ही अमकेच टायमार ना लास्ट मुमेंट म्हणल्यार आतांच कळयतली न्ही तांकां आमी. केन्ना जी आज मिटींग जाली ताची मिनिट्स इमिजिएटली सर्क्युलेट करतले आणि आमी ऑलरेडी हांकां सांगलां जे कमिटीचे मेंबर आयिल्ले चेअरमॅन आनी बाकीचे तांकां आमी ऑलरेडी हें कम्युनिकेट केलां आणि गायडलायन इमिजिएटली वील सर्क्युलेट. 4 फेब्रुवारीच्या सुरू जाता मार्चच्या ना मार्चान न्ही. कितलो टोटल मार्च 5 तारखेक फोंडा. कितल्या जाग्याचे टोटल टोटल 19 जाग्याचे. सो होय तुमकां हांव शेअर करता टायम टेबल सो दॅट यू कॅन पब्लीश दिस. आयज ते सगळे जे वेरियस कमिटीज बाय इल्ल्यो have you informed them especially on this timing? Yes. This has been decided with them. They have agreed on that? Yes. They have agreed to them. आणि आम्ही बरोबर मिळून हे डिसाईड केलं.